अरे बाबा रामा, अरे हे तू किद्याक लागून रे त्रास काडटा? किद्याक लागून तडफडटा रे इतलो? कोणा खातीर रे? कोणा खातीर रडटा? कोणा खातीर मरता रे? ह्या गोंया खातीर? अरे बाबा, कोण तुका सपोर्ट करता? कोणाक पडलेले आहा तुजे? अरे ते आतां गोंयान स्वाभिमानी लोक ना रे बाबा, थोडेच उरल्या, थोडेच आसा ते पळय. थोडे येयले तुज्या वांगडा एक्टिविस्ट ते, आनी बाबडी थोडी ती कारापूरची ती बायलां बीन थोडेच आहा रे. तूं ते कोणा खातीर करता म्हाका कांयच कळना. आनी एके सायडीन तुजी पावस आनी थंडेन तुजी जे त्रास काडटा न्हू, आनी तितून तुका थंडी पड जाय बरोत जोर बीन येत आनी चुकेन तर तूं मेडिकलान पावत जाल्यार तूं मागीर जालो फादर बॉलमार्क्स. कळ्ळें तुका न्हू? बरो वयतलो आनी तुवें कोण आहा तो जाणा तूं. पूण हे गजाली तुका सांगता, अरे काय जावपाचें ना बाबा, काय जावपाचें ना. आतां हेच जाग्यार तर तुवें आझाद मैदानाचेर जर बर्थडे सेलिब्रेट केल्लो न्हू, आवय मागीर पळय आनी बरें चिकन मटन दवरलेलें न्हू, जाल्यार लोक मरे तुज्या बर्थडेक बरोन आझाद मैदान बरोन वतले आसले. नाल्यार पळय मरे हे जे पॉलिटिशियन बर्थडे करता थंय 5 वर्सांनी एकदांच करता. हेज्या पयलीं कशेंच करिना. जेन्ना इलेक्शन लागीं पावलें न्हू, 5-6 म्हयने आहा म्हटल्यार सामको बर्थडे असो करता आनी ते सामकें रावता. तेंचो बर्थडे जर इलेक्शनाच्या दिसांनी येयत जाल्यार कित्याक? मागीर ते लोकांक पळय, लोक पळय अशे धांवोन येता बर्थडेक आनी दुस्मान सुद्दां येता, आख्खो गांव येता. कित्याक? चिकन मटन हांगा मेळटा न्ही रे आनी सोरो. ते मागीर लोक कशें आसूं मनीस, चोर आसूं, फोटींग आसूं, जावं देवाचेर हात धरून देवाची शोपत घेवन देवाक फोटोवन सुद्दां गेल्ले मनीस, त्या मनशांक लोक फुलां घालता मागीर. कळ्ळें तुका न्हू? इतले लेमडे जाले लोक. तुवें तसो तर केल्लो बर्थडे बीन सेलिब्रेट थंय आजार, पूण तुजे कडेन तितले पयशेय ना न्ही रे, ते सारके तेंय ना. मागीर बर्थडेच्या टायमार त्या चोरांच्या बर्थडेच्या टायमार व्हडलो चोर येता. कोण? चोरो का सरदार? तो येता आनी तुजी बरी 2 मोलादी उतरां उलयता. कळ्ळें तुका न्हू? लोकांक पिशान काडपाक येता. पळयात म्हणटा कितें कितें डेवलप केलां तेणें, कितें केलां? रस्ते केल्या, हॉस्पिटलां केल्या, लायटी घातल्या, आनी कितें केलां. अरे पूण तो केन्ना कोण सांगता रे? ते रस्त्या फाटल्यान कितले करोड भितर उडयले ते हॉस्पिटल बांदले तेजेर कितले करोड उडयले ते. आनी आयज हो रस्तो आयज आसा, फाल्यां पावस पडलो हो रस्तो गेलो दुसऱ्या दिसा, ते सांगता जावं रस्त्याची गॅरंटी दिता. कितले ते बुरतलो कितले व्हडल्यो गजाली रे त्यो. कळ्ळें तुका न्हू? तरी लोक आसा थोडे अंधभक्त. कळ्ळें न्हू? तिच्याच फाटल्यान धांवता तसो आनी वयर आसा एकटो. तेजी 2002 आनी 2004 सुद्दां आतां ज्यो तेणें भानगडी केसी केल्ल्यो पळय, कांड केल्ले पळय हिंदू मुस्लीम, कितल्या लोकांचो जीव घेतलेलो, कितले मेल्ले आनी कितले जाणांचे मर्डरी जाले आनी कोणे केल्यो, कितें केल्यो. जज व्हडले जजांक सुद्दां मारलेले आसा आनी व्हडले व्हडले प्रूफ काबार केल्ले आसा. त्यो सगल्यो न्हू आतां व्हिडियो भायर सरता. ते कितें आसा? सच्चाई केन्ना लिपना, तरी लोक तेका अजून मानता. विष्णूचो अवतार म्हणटा, देवाचो अवतार म्हणटा. ह्यो खबऱ्यो असल्यो. अरे 10-12 वर्साच्या भुरग्यांक रेप करून, मर्डर करून, तेंचे रगत पिवन तेंचे कातरून तेंकां खालेले आसा भुरग्यांक. त्या मनशाचो एका लिंक आहा ह्या मनशाक. तूं विचार करा तुमी. कळ्ळें तुका न्हू? त्या मनशाच्या कॉन्टेक्टान हो आसा आनी तेज्या उतराक वचोन नाचोन सुद्दां येयल्लो आसा आनी तरी लोक देवाचो अवतार म्हणटा. अंधभक्त रे बाबा तेच रे लोक, तरी तेका देवाचो अवतार मानता लोक. अंधभक्त लोक विसरना. जे भाशेन आसाराम बापू पळय, आसाराम बापू तेणें कितें कितें करूं ना, कितले रेप केल्यो आनी कितले मर्डरी सुद्दां केल्यो. तो जेलीन आसा. एका म्हयन्यान तो भायर पेरोलाचेर येता. तो कोण हाडटा तेका भायर आनी कशें हाडटा तेंय तुमी जाणा. तो आसाराम बापू रेप करून, मर्डर करून जेलीन आसा, तरी लोक अंधभक्त तेका भायर जेलीच्या भायर आसून सद्दां पांयां पडटा. तेजो जो कंपाऊंड आहा ती फुलां घालता पडटा. लोक जाणा हरशीं तेणें कितें केलां तें. आनी तेणें एका वर्सा भितर जितले तेजे पळय आय विटनसांनी कितें प्रूफ आसले पळय तेजे अगेन्स्ट असले विटनस, एका वर्सा भितर 9 जाणांक मारले. 9 जाण मरण गेले. कशें मेले? एक्सिडेंट जावन आनी कितें हे प्रूफ तेणें काबार केले. लोक जाणा, तरी लोक तेका देवा भाशेन मानता. कितले सांगले म्हणून कोणाक फरक पडपाचो ना बाबा. आनी त्या आसाराम बापू बाबा भाशेन आनी एकटो बाबा आमच्याय गोंयांत आसा बाबा. हो बाबा सारको तेज्याहून खतरनाक बाबा. हय, हे बाबाक फकत जमनी दिसले न्हू आनी हुंय खाली अशें प्लॉट दिसलो न्हू, तेका सारको तोंडासून लाय वचता तेजी जमीन पळयता तो बाबा. हय, तेकाय लोक देव मानता. तो मागीर कितें
कितेंय करूं ते लोकांक पडलेले ना, तेकाय लोक देव बांदता. सगळे बाबा तशेंच ना, आमच्या गोंयांत आनी एकलो बाबा आहा नागा बाबा म्हणून. आवय तो बाबा बावडो सगळ्या कामांक लोकां वांगडा आसता रे. सगळे गोंय सांबाळपाक दीस वावुरता, गरीब लोकां वांगडा आसता, हेल्प करता. तेका कोण मानिना, वयल्यान तेजेर केसी करता, कंप्लेनी करता. आनी ते चाप्टर बाबा आसता पळय, ढोंगी बाबा, ते चमत्कार करता म्हणटा आनी थंय लोक धांवता फुलां बिलां घेवन. तेसे कोणी नाटकां करता पळय ते. आनी हो तर बाबा आमचो गोंयचो बाबा केन्ना मेळत न्हू, हेजो आशिर्वाद घेवपाचो. पूण हे लोकांक दिसना. थोड्यो गजाली अशी आसा, तूं कितले सांगपाक ट्राय कर आनी आतां तूं गेला कित्याक? तूं जे 10 डिमांड घेवन गेला हे कोणाच्या खातीर? हे गोंयच्या हिता खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर. आमचे फुडले जनरेशन, जी फुडली पिळगी येतली तिंकां बरें पडटलें. आनी हे जर तुजे जर जायत पास तुजे डिमांड, ते हरशीं सगळ्यांक बेनिफीट मेळटले, सगळे तेजो लाभ घेतलो. पूण ते लोक चिंतिना, ते आयते येता रे, आयते येवंक सोदता. सगळ्यांक हरशीं जाय ना अशें न्हू, पूण कोण येता सपोर्टाक, कोण येना सपोर्टाक? तूं कित्याक तुजो जीव त्रासान घालता नको? अरे हांवें थोडे तुजे कमेंट्स बीन पळयले जाल्यार कोण खुबशे लोक तुजे अगेन्स्ट कमेंट करता मरे, गोंयचेच मरे. तूं हरशीं तिंकां लागून गेला, तिंकां लागून गोंया खातीर तूं मरता. पूण असले लोक आसा ते कितें म्हणपाचें कांयच कळना म्हाका. काळीच नासलेले म्हणपाचें काय नीज गोंयकार न्हू, हे भायले रे. कितें कितें नेगेटिव्ह कमेंट करता मरे. तूं म्हणटा पयशे करपाक येयला, नाटकां करता, ड्रामा करता. अरे पयशे करपाकूच जाय न्हू, जाल्यार हांव त्या मनशांक सांगूंक सोदता लोकांक, पयशे करपाक इजी पयशे करपाक. आनी पयसो करणारो असोच करता. आनी हे एक्टिविस्टांक तर इजी पयशे करपाक. कोण कितें हाडटा, कोण प्रोजेक्ट घेवन येता, जावं कोण बिल्डर कितें बिल्डिंग बांदता न्हू, तिंकां तर स्टे हाडीत, तेंचें तो ऑब्जेक्शन हाडीत न्हू, ते दुसऱ्या दिसा येवन तुका लाख करोड दिता आनी तुजें तोंड बंद करता आनी तुका घरा बसयता. म्हणजे आनी तूं आवाज सोदनाका. तर अशे कितले प्रोजेक्ट हेंच्यांनी पयशे घेवन आमचे जितले एक्टिविस्ट आहा हेंच्यांनी बंद दवरल्या अशें दिसता तुमकां? जेन्ना एक्टिविस्ट फुडें सरल्या, व्हडले हेंचे प्रोजेक्ट व्हडले हे स्क्रॅप जाल्ले आसा. कित्याक लागून? ते कितें पयशे घेता म्हणून आनी घेतल्या म्हणून स्क्रॅप जाल्या? ना. अरे एका प्रोजेक्टा फाटल्यान ते वर्स फाटल्यान लागता मरे, तेंचो जीव खाता मरे. स्क्रॅप जायसर तेन्ना तिका ऑफर येनासतल्यो. आनी हे ओपोजिशन दुसऱ्या पार्टयांक व्हडले करोड दिवन हाडटा मरे आपले सायडीन, 40 50 कोटी अशेंच दिवन हाडटा मरे. तर हेंचें तोंड बंद करून हिंकां ओगी बंद करपाक 1-2 कोटी अशेंच दिवपाक ना? तर आजून हेंच्यांनी कित्याक घेवंक ना रे? आनी घेतल्यात म्हणून म्हणटा तुमी जाल्यार कितें जाल्यार प्रूव करून दाखया. बेश्टे लोकांचें नांव पिड्यार वता. अरे घेवपी मनीस आसा, खूब जाण आसा, ब्रोकर बिकर थोडे रावता, कोण येता काय म्हणून बिल्डर अशें ऑब्जेक्शन हाडपाक आनी पयशे घेता. आनी मागीर ओगी बसता थोडे लोक. तिंचे केन्ना कोणाक दिसयना आनी तिंकां कोण कितें म्हणयना. ते अशें फेमसूय आसना, ते चुपचाप करता करपी आसा ते. कितले जाण आसा अशे. आनी केल्ले मनीस मरे असले आदनेरी करता, असले कोण करता ते चड दीस लिपता तेंचे. आनी जे पळय कोण असले करता ते कितले लिपता तेंचे, आयज ना फाल्यां कळटात मरे. असल्यो गजाली लिपलेले आसा. ते आतां 10 वर्सां जाल्या मरे एक्टिविस्ट हे वावुरता मरे. केन्नाच कोणें प्रूव करून दाखयला बाबा हिंच्यान अशें केलां म्हणून? मागीर अरे हे जे लोक तुका कमेंट्स करता न्हू, नेगेटीव उलयता न्हू, हिंकां मरे आतां कांय कळना. इवन आमचो सर शंकर पोळजी गोंया खातीर बावडो वावुरता, झगडटा, केन्ना कितें मातशें बोवाड करता, आंगाक घोस काडटा, जमनीर लोयटा, बॉब मारता, तेजे लोक मीम करता, व्हिडिओ करता आनी तेका एक जोकर कसो टायप दाखयता. पूण हे लोकांक हांव सांगूंक सोदता, हे कोण करता पळय आनी कोण हांसता न्हू बाबा, हे मरे तुमकां आतां कळपाक ना. आतां तुमची पोटां भरल्या, आतां तुमी भाडकार आसत तुमच्या जिवाक. केन्ना मरे तुमचे दीस वायट येत न्हू सांगूंक शकना. हे भायले येवन तुज्या घरार केन्ना कब्जा करीत न्हू, तुकाच घरांतलो भायर काडून दवरून, बाउन्सर दवरून तुकाच घरांतलो भायर काडटलो अशें जाल्लें आसा. हे भायले देल्लीकार बीन येवन कळ्ळें तुका? तेन्ना मागीर कोण आहा तुका, कोणा फुड्यान धांवतले तुमी? मिनिस्टर, MLA आनी सरपंच हेच पयले तेंचे कडेन सेटींग करता मरे. हे तुमकां पावतले तेन्ना पावतले फकत हे एक्टिविस्ट. तेंच्याच पांया कडेन तुमकां वचोंक जाय आनी हेच तुमकां न्याय दितले. आनी हे पळय हेच करता हे एक्टिविस्ट. तिंकां तुमी आसनाका आनी तिंचेर तुमी कसले बेश्टे एलिगेशन घालनाकात. थोडेच दीस रावा, 10-20 वर्सांनी पळया कितें जावपाची आहा ती हालत. हो आनी मामलेदार, कलेक्टर, अरे बाबा कितें रे तुमी सामकी लज तुमी सामकी विकून हाली रे. तो मनीस तुमचे कडेन केन्ना सान परमिशन मागता मरे ती. अरे तो कोणी बावडो परमिशन मागता ती बसपाक, स्ट्रायकाक, आपल्यो मागण्यो पूर्ण करपाक बसता कोणी जाल्यार ताका परमिशन तुमी दिना. इतली तुमकां भिरांत दिसता रे? इतली तुमकां सरकाराक भिरांत दिसता?
ताका बसोंक दिना तो आनी पावसान बसता म्हणजे ताणें कितें माटो घालो तोय काडून येलो वा आनी मामलेदार कितें रे एका कोणें क्वेश्चन विचारी जाल्यार आन्सर आसना पात्रांव सांगता उठ म्हणजे बस अरे बाबा इतलें हें करूं नाका रे आं इतलोय भियोन जगनाका तुज्या भाशेन आनीकूय ऑफिसर आसले तेंचेरूय असो प्रेशर पडटा म्हणून व्हडले IPS ऑफिसर बीन डायरेक्ट रिजायन दिलो आमी बेश्ट जायना म्हणून कोणाक आरोप करपाक कोणाचेर FIR करपाक कोणाक भितर घालपाक ते भुरग्यांक त्रास करपाक डायरेक्ट सांगलें मरे पळोवंक ना फाटल्या दिसांनी कितें जालां तें दोग तीग जाण मिलिटरीनी सुद्दां आर्मी ऑफिसरांनी सुद्दां रिजायन दिलो नाका म्हणून आमकां हे बेश्टे तुमी सांगता हेका दवर तिंका दवर हिंका मार भितर घाल हे आमच्यान करूंक जायना म्हणून आं तशें तुमच्यान करूंक जायना रे तुमी सारकी लॉज वगडायली कोण बाबडे स्ट्रायक करता ते बाबडे पिसफूल रॅली घेवन येयले तेंचेर FIR केले 1000 भुरग्यांचेर कितें नाका आहले आनी दुसरे दीस ते तुमचे हेजे मनीस परमिशन नासतना व्हडली रॅली काडून कसली कडेन गाळी आनी कसली उतरां दिली तुमच्या फुड्यान तेन्ना तुमच्यान तेंकां स्टॉप करूंक जावं विचारूंकूय कांयच जायना कोणी येता तुमी म्हणून कंप्लेंट घेवन बाबा अशें जालें तशें तेंचे कंप्लेनी तुमी घेयना मरे आनी तुमच्या मनशाचें कांय खरी नासतना भितर उडयता कितें रे मात तरी तुमी पयलीं ते पोस्टार येवच्या पयलीं शपथ घेता मरे ओत घेता मरे तुमी आं कोण इनोसंट मनशाक आमी त्रास करचे ना आनी इलिगल काय करचे ना करप्शन करचे ना सत्या वांगडा आसतले कितें रे तुमी आं तर हांव इतलें सांगूंक सोदता तुका बाबा रामा पळय तूं एक बरो मरे IT इंजिनियर अरे सोडून दी रे दुसऱ्यांची सेवा करपाक आनी फाटल्यान धांवून गोंया खातीर लोकां खातीर तुका कांय मेळपाचें ना लोकूच येना पळय सपोर्टाक तुज्या आं कित्याक लागून तूं मरता तूं ते तुजे जॉबाक वच बरो जोड बरो फॅमिलीक पळय सुशेगाद राव ही टेन्शनां आनी दीस रात बडे तूं केन्ना लास्ट हांसलोलो केन्ना तूं स्मायल तरी आहा तुमकां जे कोण एक्टिविस्ट आहा पळय केन्ना हांसता तरी तुमी सदांच तुमचे तकले टेन्शनाचो भार मरे गोंय राखपाचो गोंया खातीर आनी गोंयकारा खातीर कितें मेळटा तुमकां म्हाजो तुका एडवायस एकूच तूं आतां असले हे सोडून दी वच तुज्या कामाक पडो पाड कोणाक घेवन बसनाका कळ्ळें तुका न्हू कोणाक पडलेलें ना कोण भायर सरना पळय आं सगळ्यांक आयतें जाय तूं सुशेगाद राव काम कर आनी इतलें सांगता लास्ट म्हाका आमी गोंयचे राखणदार फाटल्या दिसांनी हांवें लोकांक मातसो आवाज दिल्लो हिंगा कितें हेल्प करा सपोर्ट करा जे NGO आहा कोणूय आसूं इनफ इज इनफ म्हूण आनी कसले जितले NGO आहा तिंका हेल्प करा म्हणून तर आमी ते गोंयच्या राखणदारांनी म्हाका मेसेज केला की दोग जाणांनी कोणें हेल्प केला तेंची नांव मातशी घे म्हणून थँक्यू म्हणून बारीकशें तिंका हेल्प केला आसूं कितें आसूं हांव तिंका थँक्यू म्हणटा एक जाण थँक्यू म्हणटा एक जाण आसा एकटो आसा एंटोनी शावी आनी दुसरो आसा जॉयस फेर्ना तिंका हांव सुभाष वेलुस्कर म्हाज्या तर्फेन थँक्यू म्हणटा थँक्यू